चलयल्ले माननीय सुदीन ढवळीकर यांनी सावड्डेच्या उमेदवारा बद्दल काल एक स्टेटमेंट केला की तो SIT आसा मरे, तो SIT आसा मरे म्हणून हांव ताका सांगपाक सोदतां गणेश गांवकार SITन ना, SITची केस गणेश गांवकाराचेर ना. दुसरी गजाल, तो जो आमच्या व्हडल्या व्हडल्या लिडराचे अमित शाहजीचे आनी कोणाचें नांव घेवन तें तेणी पळोवपाक जाय म्हणून जें पळय सांगता तो 2017 जेन्ना पळय टिकीट दिल्लो तेजो उमेदवार ह्या मतदारसंघात तेजें नांव शाह कमिशन रिपोर्टार आसा मरे. तो वय सांगपाक म्हाका दिसता कितें नाटपण करता जाल्यार हांव नकळो गणेश गांवकाराचें नांव शाह कमिशन रिपोर्टार ना. तें तेणी पयलीं जाणीव घेवन करून घेवपा जाय आनी त्या खातीरच ताका आमच्या लिडराचेर उमेदवारा बद्दल सावड्डे मतदारसंघाच्या उलोवपाचो अधिकारच ना. तो अधिकार गमन बसलेलो आसा. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता आनी ह्या माध्यमांतल्यान पर्टिक्युलरली आयज सांगपाक सोदता सुदीन ढवळीकरान जेन्ना जेन्ना पळय PWDची मिनिस्ट्री घेतली ती BJPच्या लिडरशिपी अंडरच BJP बरोबर रावनूच ताका मेळ्ळी आसा तेणें तें भोगलेलें आसा पद.